जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, बायबल महासम्मेलन 2026 मंगळूर देसिजेचो करिस्मेतीक एकतार आनी मंगळूर देसिजेचो पवित्र पुस्तकाचो आयोग सांगाता मेळोवन ह्या वर्साचो बायबल महासम्मेलन आसा करूंक येवजन घाला. ह्याच म्हयन्याच्या फेब्रुवारीच्या 20 20 आनी 20 तारीख तशेंच मार्चाच्या 1 तारखेर कॉडेल फिरगजीच्या उक्त्या मैदानार वो बायबल महासम्मेलन चलतलो. सांजेर 4:30 वरांचेर तेर्साचें भक्तीपण, ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान, नियाळ आसतलो, आराधन आसतलें, विशेष मागणी आसतली. 8:30 वरांचेर वो संमेलन हर एका दिसा आमी आखेर करूंक प्रयत्न करता. तुमी उडासाक दवरचें. ह्या वेळार अर्गां स्तुती, येवकारिस्ताचें बलिदान, सक्रामेंताचें आराधन, देवाच्या उतराचेर शिकवणे बरीत गूंड नियाळ, मागणे आनी विनवण्यो आसतल्यो. मंगळुरांत करिस्मेटीक एकतार ह्या संचलन आरंभ जावन 50 वर्सां जालीं आनी फाटल्या ह्या 2 वर्सांनी निरंतर आमकां कॉडेलच्या उक्त्या मैदानाचेर हो बायबल महासम्मेलन करूंक फावो केलें आनी ह्या वर्सा परतून देवान आमकां दया दाखयल्या ह्या वर्साचो बायबल संमेलन करूंक. मंगळूर देसिजेच्या गवळी बापाच्या मार्गदर्शनाखाल हे पोटी वर्साक एक पोटी जावचो हो बायबल संमेलन देवान आमकां हर एकल्याक ताचें उतर आयकूंक आनी सक्रामेंताचें आचरण आनी आराधन करूंक दिल्लो एक वर्तो अवकाश. ह्या मरिफात आमची जिणी परिवर्तन देव करूंक आशेता, आमी आशेवया. पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवाच्या उतराची आमकां खंडिसावनी गरज आसा. मातेवाचो 4 अध्याय 4 वळ. जशें पावस आनी धोव वयरतावन आयिल्लो ताचें काम करता, धर्ण भिजयता, बियाळो किरलायता आनी भरपूर आमकां हर एकल्याक खावंक जाय तितलें दिता. इजाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 55 अध्याय वळ 10. तशेंच देवाचें उतर परगट जाल्लें केदींच निर्फळ जायना. तिसऱ्यान रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय वळ 15. कितलें विचित्र येणें सुवार्ता हाडून येतल्यांचें. मागया आमी सगळ्यां ह्या बायबल संमेलना पासत मागया 4 दीस जावचो हो बायबल संमेलन यशस्वी जावं दी. हजारांनी लोक येवन देवाचें उतर आयकों दी. तुमचे लागीं प्रत्येक जावन विनंती करता, हर एका दिसा तुमच्या मागण्या वेळार इगर्जांनी कांय एक इल्लेशें मागणें ह्या संमेलना खातीर करन हो बायबल संमेलन बऱ्या तरान जावं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच हर एका दिसा सांजेर 8:30 वरार पाटी वेता आसतना थोड्या प्रमुख जाग्यांक बसांची वेवस्थाय आमी करतले. मोगाच्यानो, मनशाचें जिवीत 2 संगतींचेर बांदून हाडटे आमी. एक देवाचें उतर म्हणजे 10 उपादेस आनी एका कुशीन ते आमकां देवान दिल्ले सक्रामेंत. देवाच्या उतरां मरिफात आनी सक्रामेंता मरिफात आमचें जिवन अर्था बरी जाता. सगळ्यांकी जावं दी, बरेंपण जावं दी म्हूण आशेता आनी मागता. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.